पर्रीकारान मावीन आनी मडकईकाराक बीजेपीत इम्पोर्ट केले उपरांत बीजेपीचे मूळ फुडारी आनी कार्यकर्ते बरेच अस्वस्थ जाले. श्रीपाद भाऊन उगड नाराजी उक्तायल्या. ताचो पूत सिद्धेशाच्या समर्थकांनी पर्रीकाराच्या निर्णयाक चॅलेंज दिले. सोमार राती उसर मेरेन मोठे संख्येन सांपेर भाऊच्या घरा सिद्धेशाच्या कार्यकर्त्यांची मिटींग चलताली. इतको तेंप आतां आमी फुडें सरोन सिद्धेशा फाटल्यान रावन येयल्ले फुडें आतां अचानक बीजेपी तिकेट तेका दिता म्हणून फामाद केले हेंच्यांनी आनी भुरगे मातशे हाल्ले आमचे तरी आमी हें करना भियानासतना इतके फुडें सरोन इतके भुरगे पळय कालच्या दिसाक सांगून इतके भुरगे तयार केले आनी आमकां दिसता की ह्यो कोण तेंची वयली हायर अथॉरिटी आनी कोण पार्टीचे कोण वयले ते बहुजन समाजाक सोपोवंक सोदता. सो आमचो निर्णय एकूच आसा सगळ्या भुरग्यांचो की आमी जर सिद्धेशाक टिकेट दिना आनी सिद्धेश जर आमच्या वांगडा रावना न्हू जाल्यार आमी ऑपोजीट काम करपाक रेडी आसा सगळे. आमी काँग्रेसीक सुद्दां सपोर्ट करतले पूण न्हू बीजेपीक. आमचे सगळ्या भुरग्यांनीच चिंतलां अशें. आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. श्रीपाद भाऊ कडेन एक निवेदन घेवन येयले सगळे भुरगे की तेंच्यांनी सिद्धेशाक बीजेपीची तिकेट दिवची म्हणून आनी हांगा कोण कम्पीट करूंक शकता आमच्या ऑपोजिशनाला फक्त सिद्धेशूच. भुरग्यांनी सांगला समज ताका पार्टीची तिकेट मेळना जाल्यार तेणी तांकां इंडिपेंडंट रावपाक तरी परमिशन दिवचें म्हणून. सद्या मंडळाचो स्टँड आहा की सिद्धेशाकूच तिकेट दिवची म्हणून. आनी जो नव्यान घेतला पार्टीन ताका नेमान अजून घेतला अजून तिकेट कन्फर्म जावंक ना न्हू. हय समज ताका तिकेट दिली फाल्यां तिकेट दिल्यार मागीर मंडळ विचार करतले कितें करपाचें ते. पुणा खातीर तुलसीदास च्यारी.